डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा हांव परत एकदा सांगता कारण ताका आमच्या क्रायम ब्रांचीनूच ताका अरेस्ट केल्लो. आता काही ज्या कॉन्स्टेबलांची केला तो कॉन्स्पिरन्सी केली आणि ताका सोडलो ताका ऑलरेडी टर्मिनेट केला. खंयच्याच पद्दतीचो मी टॉलरेट करचे ना आणि परतूय बी म्हणजे सिद्धीमान सुलगीक जो आहा पळय जाता तितके बेगीन आमचे क्रायम डिपार्टमेंट अरेस्ट. सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका बंद खणींतसून पळोवन वचपाक मदत करपी टर्मिनेट जाल्लो IRB कॉन्स्टेबल अमित नायक हाणें स्वताचो जीव घेवपाचो प्रयत्न केल्लो. अमित नायक हाका पुलीस कस्टडीन सद्या दिल्लेली आसा आनी तेणी पुलीस कस्टडीन आसतना वॉशरूमान वचून फिनेल पिवन आपलो जीव घेवपाचो प्रयत्न केल्लो. पूण त्या टायमार ड्युटी आसलेल्या पुलिसांच्या लक्षांत ही गजाल येयल्या उपरांत तेणें अमित नायक हाका ताबडतोब GMCन शिफ्ट केले आनी आतां सद्या अपडेट मेळटा की तेची प्रकृती जी आसा ती स्थिर आसा. तर अमित नायक हो जो टर्मिनेट जाल्लो IRB कॉन्स्टेबल आसा तेणें आपलो जीव घेवपाचो यत्न केलो. तशेंच ह्या केसीन आनी एक व्यक्ती हजरत साब भवनवार उर्फ हजरत अली हेकाय ओल्ड गोवा पुलिसांनी अटक केलेली आसा. ह्या हजरत अली सुलेमान खान हाका हुबळीसून फुडें कारीन पळोवन वचपाक मदत केली. त्या खातीर ताकाय अटक करून गोंय पुलिसांनी गोंयांत हाडलेलो आसा आनी ताका JNFC कोर्टान फुडें 5 दिसाची पुलीस कस्टडी दिलेली आसा. ह्यो 2 म्हत्वाच्यो अपडेट ज्यो आसा त्यो सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाच्या केसीन आमकां मेळिल्ली आसा. सगळ्यांत पयली अपडेट म्हटल्यार अमित नायक हाणें बंद खणींत आसतना स्वताचो जीव घेवपाचो यत्न केलो आनी दुसरी म्हटल्यार हजरत अली जेणें हुबळीसून फुडें कारीन पळोवन वचपाक सुलेमान खान हाका मदत केली. ताकाय अटक करून गोंय पुलिसांनी हाडलेलो आसा आनी ताका आतां JNFC कोर्टान 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सांगलेली आसा. ह्या केसीचेर आमची बारीक नजर आसा. हेची फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलो. पळयत रावात गोमंतक TV.